नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एका खाशेल्या कार्यावळीन चवथीचे दीस आसा आणि चवथीच्या दिसांनी सगळे कडेन एक आनंदीत अशें वातावरण आसता आणि अशेंच वातावरणान आयज आमी आयिल्ले आसा कुमारजुंवा हांगासर 7वो दीस आणि 7व्या दिसाचें गणपतीचें विसर्जन आयज कुमारजुंवा हांगासर जाता पूण एक खास पद्दतीन गोंयान फामाद आशिल्लो सांगोड उत्सव आयज कुमारजुंवा हांगासर जाता। हे सांगोड उत्सव कितें हाजे बद्दल चड म्हायती तुमकां दिवपा खातीर आयज आमी ह्या गांवांत आयिल्ले आसा। जाल्यार पळोवया आमी ह्या गांवांत कितें कितें आमकां पळोवपाक मेळटा आनी सांगोड म्हळ्यार कितें तें। सांगोड उत्सवाच्या निमतान आमी कुमारजुंवा ह्या गांवांत पाविल्ले आसा आणि हांगासर जायते यूथ जे आसा तरणाटे भुरगे आसा तांचे उत्साह पळोवन खरेंच मनाक खूब बरें दिसता, कारण अशा तरेच्या उत्सवांनी ते भागीदारी जाता आणि आपलो जो एक टॅलंट आसा तो हांगासर लोकांच्या फुड्यान दाखोवपाचो प्रयत्न करता। आमच्या बरोबर हांगासर एक ग्रूप आसा आणि त्या ग्रुपाचे आशिश फट्टेबाब आसा। आशिश, येवकार तुमकां सगळ्यांत पयलीं म्हाका एक सांग, तुमच्या ग्रुपाचें नांव कितें? टीम 45 टीम 45 कित्याक म्हणून 45 मेंबर्स? तो आमचो एक बरो कलाकार आसलो, तेणें टिमीक आमचें नांव दिलें टीम 45 म्हणून। अशी राहुल, तो आतां सद्या आमच्या भितर ना, तुमी वळखतच आसतले, फेमस तो राहुल नायक। हे सगळे संघ घडोवपी तो मनीस राहुल नायक। बरें, सांगोड जेन्ना जाता तेन्ना एक उत्साह मनान आसता की वांटेकरी जावपाक जाय, प्रायजां जिखपाक जाय। ही तयारी केन्नाच्यान सुरू आसता तुमची? ही आमची तयारी जी आसता ती एक म्हयन्या पयलीं आमची सुरू जाता। ती आमी थीम पळयता, दुसरे कलर कॉम्बिनेशन कशें, ड्रेसअप कितें आसतलें आनी आमचो हे कशें हे करतले, कितल्यो ट्रॉली आसतल्यो सांगडाच्यो, त्यो सगळे आमी तयार करून पयलींच हे केल्ले आसता, म्हयन्या पयलीं, एक म्हयन्या पयलीं सगळी तयारी करता। ह्या फावटीची थीम कितें आसा तुमची? ह्या फावटीची आमची थिमा जी रावणाची आहा, जी रावण जो ह्या बंदी आसतलो तेजे वयल्यान ती आमी थीम केल्ली आहा। सो टोटल कितले मेंबर्स आसा जे तुमी वांटेकरी जातले ह्या फावटी? टोटल आमचे 30 जाणां आमचे ताणपी बिणपी धरून सगळे 30-40 आसतले आमचे मेंबर। हय, मेंबर्स। आनी म्हाका सांगा, अशें रावंड कितले मारता मागीर हांगासर वचून? रावंड आमचे 7 मारता, पण आतां आयज पॉसिबल ना ते, सद्या आयज 3 बी जावंक शकता, कित्याक पाणी सोडलेलें आहा न्हू, त्या कारणान 3 बी रावंड जावंक शकता करंटा खातीर तुमी कमी। हय। आणि आता हे सगळे भुरगे जे उत्साहान आसा, ल्हान भुरगे बीन पार्टिसिपेट जाता पार्टिसिपेट जाता। आणि फूल बॉडी पेंट करूनच वतात तुमी सगळे? हय, बॉडी पेंट करूं शकता, म्हणजे राक्षस जावं देव जावं ते म्हणजे काल्पनीक आहे आमी। हय, ते आधी आमी फूल बॉडी पेंट आणि आमचे भितर एक मनोरंजन काय आसता हितून। हय, बरें, हिस्टॉरिकल कॅरेक्टरूच घेवपाक जाय अशें कितें आहा का तुमी तुमच्या भितर नवीन कितें जॉईन बीन करूं शकता? जाय जाल्यार कॉमेडी करूं शकता, शिवाजीचें करूं शकता, जाय जाल्यार हिस्ट्री कितें करूं शकता कोणाची, तल्ले चणे विकप जावं दुसरे कितें शॉप बेश्टे, मके भाजप तल्ले कितें तुका जाय लिबर्टी आसा की तुमी कितें करपाक शकता अशी? कितें करपाचें। थँक्यू व्हेरी मच, देव बरें करूं। थँक्यू। वेगवेगळे ग्रुप्स हांगासर येतात, पार्टिसिपेट जातात आणि एक बरी गजाल दिसता ती प्रत्येकाच्या मनान एक नवीन उत्साह आसता। तो उत्साह पळोवन सगळे जे हांगासर प्रेक्षक येता तांकांय खूब बरें दिसता आसतलें। आमचे कडेन आनी एक हांगासर ग्रूप आसा। तुमचें नांव? मिस्टर गगन फट्टे। आणि तुमच्या ग्रुपाचें नांव आसा? टीम 45। टीम 45। बरें, तुमचें कॅरेक्टर कितें आणि तयारी कशी कितें, म्हणजे कितले पयलीं तयारी केली तुमी? आमी एक 2 वीक पयलीं तयारी केली, फूल आमी प्लॅन केलो अशें करपाचें म्हणून, आनी म्हाजें कॅरेक्टर आतां यम म्हणून आहा। हय, सो हाजी तयारी तुवें स्वता कितली केल्ली? स्वता म्हटल्यार हांवें फूल म्हाका सांगताले ते अशें करप तशें करप, ते हांवें बारीक बारीक सगळें सामान हाडलें आनी फूल म्हाजी तयारी केली रेडी। हय। बरें, आतां तुमी तो पेंट केला न्ही, त्या पेंटाक हो पेंट करपाक म्हणजे तुका न्हेसपाक पेंट लावपाक कितलो वगत लागलो? एक अर्द वर। अर्द वर जालें सर? हय हय हय। ओके, आणि पूण ही थीम पयलीं थारायता पेंट कितें आसतलो बीन? हय हय, फूल थीम थारायता, राक्षस को जातलो, यम कसो जातलो, सगळें पळयता आमी कशें कितें, पयलीं फूल प्लॅन करता आमी बसून, एक दिसा म्हटल्यार आमी फूल प्लॅन करता आदले दिसा, बाबा हो यम जातलो, हो असो जातलो, एका असो पेंट मारपाक, हो फूल रेडी, फूल आमचो प्लॅन आसता। आणि तुमकां उबेच रावचें पडटा बोटींचेर काय बसपाक बीन शकता तुमी? आतां राक्षस बसून एंट्री मारता, यम आसा, यम असो उबो रावन हे करता, थंय आमची सगळी एंट्री आसता। सो तुमकां एक फ्री आसा, तुमी वावरपाक थंय तुमकां जाय तशें थंय एक्ट करपाक शकता? यस यस, आमी फूल फ्री आहा। हय, थँक्यू व्हेरी मच, देव बरें करूं। थँक्यू।
गणपती हांगा आमच्या माचये कडेन आगमन करता. गावाला खाली आणि मला पहिलोच फेरो पूर्ण जावपाच्या हाजेर आसा. प्रेझेंट करता अनुदानीचा चित्ररथ आमच्या मुखार दवरला तो घडसा बैल. चित्ररथ नंबर 11 गोळ्या नेट पळून उदकाचो कितला आसा तो. आता आमच्या मुखार जसं देवीचं सांगून येता तसेच पहिली पासून माझ्या यादी प्रमाणे हे संघटनकार घराणे आमचं गणेश विसर्जन आमच्या सांगण्या बरोबरच जाता. ताणी मोठे धाडस केल्ले आसा. मोटर वरसर आसतना तांकां देवाचेर पूर्ण विश्वास आसा आमच्या देवतेचेर. त्या प्रमाणे तेही तो मोटर बसयन आसतना वता. दशावनन रावण द्वारा यमलोकावर आक्रमण. रोड नंबर 10 345 तांकां वाटपान तल्लीन जाल्ले आसा. दशानन रावण द्वारा यमलोकावर आक्रमण 345 श्रेयस ग्रुप सावंत पोदेर सावंत पोदेर आता आमच्या फुडल्यान गेल्लो आसा. चवथीचे दीस सगळो प्रोग्राम बंद आसा. सकूची फुलां चित्ररथ नंबर 9 सकूची फुलां चित्ररथ नंबर 9. चित्ररथ नंबर 7 द्रौपदी वस्त्रहरण थापडेश्वर बॉयज चित्ररथ नंबर 7 आणि आमच्या सोशल वर्कर समीरभाऊ उमेकरांचे हांगा आगमन जाल्ले आसा. चित्ररथ नंबर 6 मेघनाथ द्वारा श्री राम लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग. मेघनाथ द्वारा श्री राम लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग. मातशें भायर रावचे मातशें भायर रावचे. 6 नंबर मातशें भायर रावचे. 6 नंबर मातशें भायर रावचे कारण फुडें चड करंट आसा. तुमकां कंट्रोल जावचें ना. हो एकदम एक सामको बरी कलाकृती. सिद्धिविनायक श्री गजानन लंबोदर
शिवशक्ती मिलन हो देखा आयल्लो आसा. ताच्या फाटोफाट चित्र नंबर 2 ज्ञानगीत कला मंडळ प्रस्तुत रावणाचे गर्वहरण. ज्ञानगीत कला मंडळ प्रस्तुत रावणाचे गर्वहरण चित्र नंबर 2. देवाकडून त्रिपुरासूर युद्ध चित्र नंबर 5 नंदी सारखा खादा दगडी झाला असा बऱ्यापैकी एक चित्रात पाटलीन बॉयज उमेदीचे पण काय भजनी मंडळ भजनात मग्न राग जनाची आवडी करता आणि सदाशिवराव आमचा सामका भजनात मुक्त जाऊन मंत्रमग्न झाला. तसंच तारीबाग भेटीयेचेर तो फकवाराचा आणि भेटीयेचो स्वर असून करून आमच्या कामार येना. कुंभारजुवा भजनी मंडळ चित्र नंबर 4 ज्या आमच्या भजनी संस्कृताची जपणूक करून असताना याला आमच्या प्रकारे एक उदाहरण दिल्याचं भजन प्रेमीचे कला प्रेमीचे सांगोडा बद्दल उलयता आसतना एक अशें परफेक्ट मनीस आमच्या वांगडा सद्या आसा कारण तांचे कडल्यान जी म्हायती आमकां मेळटली म्हाका दिसता हांगासर आनीक चड कोणा कडल्यान मेळपाक शकचे ना अशे व्यक्ती डॉक्टर शिवाजी शेट सर आमच्या बरोबर आसा आनी ते अध्यक्ष आसा शांतदुर्गा कुंभारजुवेकारीण देवस्थानाचे. सर हो सांगोड उत्सव जो एक हिस्टॉरीक व्हॅल्यू सुद्दां आसा आयज ताजे खुबशीं रुपां आमकां पळोवपाक मेळटा हांगासर. हे ओरिजिनली कसो आशिल्लो आनी आतां कितें चेंजीस जाल्ले आसा तुमच्या? हो देवीचो सांगोडोत्सव आमी म्हणटात श्री शांतादुर्गा कुंभारजुवेकारीण देवी. मुळात शांतादुर्गा कुंभारजुवेकारीण ही देवी जवळ जवळ 15व्या शतकान जेन्ना मायग्रेट जाली ती मार्शेलान स्थायीक जाली. सगळ्यान पयलें देवस्थान आनी पयली देवी म्हणटा ती श्री शांतादुर्गा कुंभारजुवेकारीण मार्शेलान स्थायीक जाली. ताज्या उपरांत कुंभारजुवेचेच वाडये घराणें हांच्यांनी गणपती पुजलेलो. हे त्या वेळार कुंभारजुवे गांव हे सामके ग्रामीण आनी तशी सेवा कांयच नाशिल्ली सामकी. आनी अशा काळान वाडये हे घराणें गणपती तांच्यांनी पुजेक लायिल्लो. पण जालें कितें कालांतरान तांचे कडेन ते जमाना जाले आनी तातूंत जायत्यो अश्यो घडामोडी घडल्यो की तांच्यांनी ठरयलें की गणपती आमचे कडेन पुजपाक जमाना. तातूंत तांकां जेवणाचे अशें हाल अपेश्टा जावपाक लागली. सो तांच्यांनी डिसायड केलें की देवीचो प्रसाद घेवचो आनी तांच्यांनी देवीचो प्रसाद घेतलो आनी तो गणपती देवळान शांतादुर्गाच्या देवळान स्थायीक जालो. त्या वर्साच्यान आयज जवळ जवळ 600 वर्सां जास्त ह्या
गणपतीक जाल्ली आसा जवळ जवळ 600 वर्स आमचे कडेन हे प्रत्यक्ष रिकॉर्ड आसा जनरल बॉडी मिटींग सुद्दां पळयल्यो जाल्यार पोर्तुगीज कालीन बरयल्ल्यो आसा 600 वर्सां जाल्या जास्त जाल्या ह्या गणपतीक आज जो स्थायीक जालो ताज्या उपरांत विसर्जनाची जी प्रथा आसा ती गांवच्या लोकांनी कितें केली गणपती 7 दिसाचो ठरलेलो त्या काळांतल्यान आयज तशीच चलत आयिल्ली आसा आनी हो 7 दिसाचो गणपती 7वें दिसा विसर्जनाक हाडटना पयलीं ताजी दोनपारां आरती जाता आरती जाल्या उपरांत ताका पालखेंतल्यान हाडटात आनी सांगडान दवरतात सांगड म्हटल्यार 2 होडी बांदलेलो हो सांगड तातूंत देवीचो जसो गणपती आयलो की सांगडाक सुरवात जाता ताज्या बरोबर सुखटणकर ह्या घराण्याचो गणपती आसता जशे 7 भोंवताडे आमी मारतात ह्या 7 भोंवताड्याचें म्हत्व इतलें की 7 भोंवताड्यांक ताज्या बरोबर चित्र जी आसता वेगवेगळी ती केल्ली वयता आतां त्या काळान त्या वेळार जेन्ना सुरवात जाल्ली तेन्ना अशा तरेचे इतले स्वरूप नासलेले त्या वेळार सादें स्वरूप आसलेलें की विसर्जनाक कितें तरी एक मनोरंजन आसचें ह्या उद्देशान तांच्यांनी कितें केलें की पानां बांदप फुलां बांदप केळीचें पानां बांदप अशें करून तांचे वेगवेगळी चित्रां प्रस्तूत करपाचो तशेंच वेगवेगळे देखावे मायथॉलॉजिकल म्हणजे पुराणीक देखावे तांच्यांनी प्रस्तूत करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो आयज कालांतरान अशें जाला की तेजें स्वरूप बदललां आनी स्वरूप अशें तरेचें जाला की आयज ताका एक वेगळेंच रूप मेळिल्लें आसा आनी तातूंत भर पडल्या म्हणटा ती विलेज पंचायत तशेंच आर्ट एंड कल्चर हांच्यांनी फुडाकार घेवन ही स्पर्धावूय तातूंत समावेश जाल्लो आसा आनी ह्या स्पर्धावेश जाल्ल्या कारणान हाचें स्वरूप मोठ्या प्रमाणान जाला आनी हो शांतादुर्गा कुंभारजुंवेकरीण देवीचो सांगोडोत्सव आयज वेगळ्या रुपान स्थापीत जाल्लो आसा आनी आयज वेगळ्या रुपान चलता एक प्रश्न असा की ज्या गणपतीचे तुम्ही उल्लेख केलो तो देवळान व्हरून दवरलो तो आता जो 7 दिसांक पायता तो देवळान आसता गणपती देवळान आसता म्हणजे गणपती आसता तो सदांच तांबड्या रंगाचो आसतलो तो धाकटोच आसतलो आनी तो गणपती 4थी दिसा ताजें पुजन जाता ज्या दिसा आमी जशे घरान करतात तेच दिसा 4थी दिसा पुजन जाता आनी 7वें दिसा ताजें विसर्जन जाता विसर्जन सांगडानूच जाता वर्सान वर्स सांगडानूच हें विसर्जन जाता आनी सांगड तेच्या खातीर स्पेशल केल्लो वयता ह्या वर्सा आमकां मुख्य कारण एक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा कारण म्हणजे की उदकाचो वेग पावस इतलो पडला काल सुद्दां इतलो भरगांव पावस पडटालो तातूंत उदकाचो वेग इतलो आसलो की आमी व्हडली होडी आसता सांगडाक व्हडली होडी हाडलेली आमी पण वेग आनी प्रवास स्पीड करंट इतलो आशिल्लो की आमकां आयज व्हडली होडी ह्या वर्सा आमकां अरेंज करपाक म्हणजे बांदपाक मेळना सांगड त्या खातीर आमी धाकटी होडी अरेंज केली ताजेर ताटो बांदून ताजेर सांगोड ह्या वर्सा आमी प्रेजेंट केला प्रस्तुत पण दर वर्सा म्हाका दिसता मोटर हांगासर यूज करिनाशिल्ले ह्या वर्सा स्पेशली तुमी फक्त करंटा खातीर आनी म्हाका पयले फावट असो करंट हांगासर सांगोडाक आसा पयले इतले वर्सान आमी पळयता पयले फावट इतलो करंट इतलो स्पीड आज उदकाक आसा की मोटराची बोट कित्या खातीर आमी वापराक दिली ह्या वर्सा परमिशन दिलें तांकां कारण कित्याक तर एका सायडींच्यान प्रेशरान बोट येता पण दुसरें घुवणांतलो जाल्यार परत येवपाक मुश्कील जाता कारण 7 भोंवताडे जर कंप्लीट करतलो जाल्यार मोटराचो शिवाय आमकां पर्याय ना त्या खातीर आमी ते मोटरांक तांकां परमिशन दिल्लें की ह्या फावट तुमी मोटर वापर करा एके बाजून करा एके बाजून करूं नाका दुसऱ्याक डिस्टर्ब करिनासतना करूं नाका सांगड जो आसा न्ही त्यो पूर्व काळीन जेन्ना आमी पळयताले तेन्ना काय गाडयो ट्रान्सपोर्ट करपाक किंवा मसालो व्हरपाक किंवा सामान व्हरपाक यूज करताले आनी ताजोच एक भाग म्हणून गणपती बुडोवपाकूय यूज करताले काय ताका स्पेशली सांगोड गणपती खातीर केल्लो अशें हो सांगोड खरें पळोवपाक गेल्यार गणपती खातीरूच केल्लो वयतालो तशे तरेचे सांगोड पयलीं जाताले जशें हांगर काजू फॅक्टरी आसली कुंभारजुव्यान फार जुनी त्या वेळान ट्रेनूय आशिल्ली धाकटी ट्रेन झांटयेंची अजुनूय आसा ती मोडलेल्या स्थितीन आसा तातूंत ट्रेनीन त्यो बियो घालप लोड करप आनी हाडून व्हड्यान घालप ते व्हड्यान आसताली जॉयंट मारलेली व्हड्यान म्हणजे सांगडूच आसतालो बांदलेली पण ह्या सांगडाची प्रथा एक वेगळे तरेन आसा कारण ही सांगड जी आसा देवी खातीर बांदलो आसता आनी तातूंत एक मुख्य म्हणजे गणपती सांगडा बरोबर भटजी जशें तांकां ताणेंच हाडप आसता तो ताज्या बरोबर वाजंत्री आसता पारंपारीक वाद्य आसता ताज्या उपरांत 5 मुख्य संवंगां आसता तातूंतले मुख्य म्हटल्यार रिद्धी सिद्धी ताज्या बरोबर शंकासूर आनी ताज्या बरोबर पुतना ही जी 5 पात्रां आसा ती विशिश्ट करून त्याच घराण्यांक दिल्ली आसा जशें सावंत बेताळ जाता बेताळ आसा पुतना तारी समाजांतले जाता अशे वेगवेगळे घराण्यांकूच दिल्ली आसा तातूंत मुख्य म्हटल्यार पुतना बेताळ रिद्धी सिद्धी ह्यो 5 सामक्यो तातूंत वर्साची संवंगां त्या घराण्यान तांच्यांनीच करप आसता ती आनी ती कोणाक दुसरें करपाक मेळना
म्हाका दिसता खूब बरी इन्फॉर्मेशन जशें हांवें पयलींच सांगलें की जांचे कडल्यान इन्फॉर्मेशन आमकां सारकी खूब बरी मेळपाची आसा. सो थँक्यू व्हेरी मच आमच्या वांगडा उलयले. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें. थर्ड कॉन्सर्वेशन प्राइज फावो जाता रावणाचे गर्वहरण ज्ञानदीप कला मंडळ राम मोहनवाडा. कॉन्सर्वेशन दुसरे प्राइज फावो जाता गणसाबेल 5 स्टार ग्रुप राम मोहनवाडा. या सर्तीचे तिसरे प्राइज फावो जाता फ्लोट नंबर 5 देवाकडून त्रिपुरासूर युद्ध महावाडा. दुसरे प्राइज फावो जाता चित्ररथ नंबर 6 सार्वजनिक सरस्वती कला उत्सव गोवा. पहिले प्राइज फावो जाता आणि म्हाका नाव घेवपाक खूब बरें दिसता कारण हे जे नाव टीम 45 म्हणून पडले तो म्हाका सारको लागींचा आणि पहिले प्राइज फावो जाता टीम 45 सांगड उत्सवाच्या निमतान गोंयचे जायते हांगसर लोक येतात आणि पळयतात आनंद घेतात सांगड उत्सवाचो. पूण आमच्या बरोबर अशे एक आर्टिस्ट आसा गोंयचे जे स्वता एक सर आणि जायते फावटी तांकां आमी जजींग बीन करता आसतना गोंयच्या विभिन्न ठिकाणाचेर पळयतात. आयज सुद्दां ते जज म्हणून हांगासर आशिल्ले दिप्तेश वेर्णेकर बाब आमच्या बरोबर आसा. दिप्तेश, हे कॉम्पिटिशन पळयता आसतना एक कला किंवा एक आमची हिस्ट्री किंवा एक परंपरा ह्या सगळ्यांचो मेळ असो सांगड उत्सव जाता. तूं ह्या गोष्टीक कशें कितें पळयता? हांव टोटली एग्री जाता कित्याक हांव ल्हानपणाच्यान ह्याच गांवांत जल्मल्लो आनी म्हाका दिसता हांव आर्टिस्ट जावपाक कारण हेंच एक्चुली. सो हांगाल्यानूच सगळी म्हाजी मांडणी म्हणटा ती स्कील आनी हें तें सगळें डेवलप जाल्लेलें आसा. आनी काही प्रमाणान एक्चुली जी स्टार्ट जाल्लेली आहा ती आमच्या देवीच्या सांगडांच्यान शांतादुर्गा कुंभारजुंवेकरीण. सो कितली वर्सां ती म्हाका काय इतली आयडिया ना पूण भुरग्यांच्यान हांव भुरगेपणाच्यान पळयत जाल्लेलो आसा. सो खुबश्यो गजाली चेंजीस जाल्लेले आसा. खूब पयलीं ट्रेडिशनल आसलेलें आतां स्लोली लोकांनी मोटर हे ते सगळें इनकॉर्पोरेट केल्या आनी त्यो गजाली एक्चुली कन्सिडर करपा जाय नाल्यार ही खंय ना खंय प्रथा बंद पडपाचे हेजेर जावं शकता. कित्याक पूण भुरगे उत्साह नवो आसता भुरग्यांचो हांगासर पार्टिसिपेट करता. नवीन कितें तरी पळोवपाक मेळटा प्रत्येक फावटी. हय पयलीं खूब ट्रेडिशनल गजाली आसताल्यो. आतां स्लोली लोक कंटेम्पररी टॉपिक्सूय घेवंक लागले. न्यू इश्यूज जे चालू आसता तेवूय हाडटा तितून. सो त्यो गजाली काही प्रमाणान कन्सिस्टन्सी त्योच उरलेले कंटेम्पररी त्या टायमा खातीर त्यो कंटेम्पररी उरलेल्यो आसा. आयच्या गजाली आयच्या टायमाचो हो नीड. सो त्यो गजाली सब्जेक्ट म्हणून ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येता. बरोबर. पूण टॅक्निकली जर पळोवंक वचत हांव म्हणटा एक एक्टिंगेचो एक भाग आसा पूण ताज्या फाटलो जो टॅक्निकल भाग आसता फॉर एग्जाम्पल क्रेन करप बारीक गोश्टी अश्यो आसा त्या बाबतींत खूब सुदारणा जाल्या अशें दिसती पडटा. हय तेज्या खातीर म्हाका दिसता खंय ना खंय इन्फ्लुयन्स हो फ्लोट्सांचो आसा आनी कुंभारजुआ नागरीक समिती वा कुंभारजुआचे फ्लोट्स जाताले खंय ना खंय इंटरडिसिप्लिनरी टायपचे आर्ट ते आसात. सायमल्टेनियस एज्युकेशन म्हणलें येता जे जुगाड आमी करता लायफान तेजो इनकॉर्पोरेशन आसात ते आनी ते खंय ना खंय ह्या फ्लोट्सांनीच्या हितूनच्यान प्लॅटफॉर्मांच्यान दिश्टी पडटा. थँक्यू दिप्तेश बाब. थँक्यू व्हेरी मच आमच्या उलयलें म्हणून. देव बरें करूं. कशें आशिल्लें पयलीं फक्त पोनेळ घेवन आमचे भेणे बांदप कमराक जावं घोसाळी बांदप आनी जे निसर्गाचें जें आसा गणपतीचें जें आमचें मूळ निसर्ग त्या निसर्ग प्रेमीचेर आधारीत तो सांगड जातालो. पूण कालांतरान आमचें हें बदल्लें यूग बदल्लें युवक बदल्ले युवकाचे विचार बदल्ले आनी तांणी ही मांडावळ केल्या आनी वर्सान वर्स नवें जाता की आज तुमी उमेद पळया 2 पोनेळ टाळपाक त्रास जाताले पूण आमचे चित्ररथ 3 पोनेळांचे चित्ररथ आज थंय आमी दाखयल्या. आमच्या भुरग्यांची उमेद तशीच जाणग्यांची उमेद तरुणांची उमेद आनी म्हाताऱ्यांची उमेद खूब आसा. ह्या वर्सा कितले टोटल चित्ररथ अशे पार्टिसिपेट जाल्ले? टोटल 12 देवतेचो धरून 13. बरें. अशा तरेची ही सर्त म्हाका दिसता कुंभारजुआनूच जाता आनी गोंयांची सगळ्यात व्हडली तरी कुंभारजुआन जाता कारण चित्ररथ रस्त्यांचेर व्हरतना पयले शिगम्याक बट उदकान बोटींचेर चित्ररथ करप खूब डिफिकल्ट आसता. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान कशें कितें पळयता तुमी? ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव मोठ्या अभिमानान सांगूंक शकता हांव कुंभारजुंवेकार आनी हो जी प्रथा आसा जावं परंपरा आसा ती फक्त कुंभारजुंव्यान आसा आनी खंयच ना. बाकी कडेन आसा सांगोड देवतेचो देवीक बसयता देवाची मूर्त बसयता आनी व्हड्यांचेर फेरे मारता कवळ्या म्हण रामनाथी नागेशी
मागीर आमचे त्रिपुरा जाता थंय सुद्दां ते फक्त व्हडी करून हाडटात हांगा मनीस बसून ताजेर ती बांदून तो चित्ररथ प्रेजेंट करप ती स्टोरी प्रेजेंट करप ही तितली उलोवपाक सोंपें जाता पूण करता आसतना भयंकर त्रास जाता आनी अंदू तरी तुमी स्वता पळयल्या उदकाचो करंट कितलो आशिल्लो हे फक्त गोंयानूच जाता. म्हाका एक सांगा ताका कितें अशें प्रथा बीन आसा म्हणजे अमकेच सांगोड पयलीं येवपाक जाय आनी ताच्या नंतर सांगडाची सुरवात अशी कितें प्रथा आसा हेका? हाका प्रथा आसा तीच देवतेचो सांगड पयलीं चालू जावपाक जाय ताच्या फाटल्यान बाकीचे मिरवणूक म्हणजे तो देवीचो गणपती पावोवपाक लागून ही मिरवणूक तो गणपती आयलो काय मागीर सुरू जाता? हय तो गणपतीचे 5 फेरे जाले तो गणपती पयलीं सुरू जालो की मागीर बाकीच्यांनी आपआपले घेवन वचप. दर वर्सा 7व्या दिसाचे गणपती पायतना हांगासर सांगोड जातात 7व्या दिसाचो दर वर्सा जाता 7 दिसाचो गणपती नाल्यार थोड्यांचो जो प्रथा आसा 1.5 दिसाचो गणपती सुद्दां पावयलो जाल्यार विसर्जन करिना तसोच उत्तर पुजा करून दवरता आनी त्या सांगडाचेर दवरून विसर्जीत करता. हय म्हाका दिसता ही एक वेगळ्या तरेची प्रथा आणि वेगळ्या तरेचो उत्सव हांगासर पळोवपाक मेळटा. ह्या वर्सा समजा तुमी मिस केला काय ना फुडल्या वर्सा मुजरत गणपतीचे चतुर्थीचे 7व्या दिसा जे गणेश मुर्तीचे विसर्जन करता कुमारजू हांगासर येयात आणि मुजरत पळयात हो सांगड उत्सव कसो जाता तो. सर देव बरें करूं तुमची इतली म्हायती दिली म्हणून देव बरें करूं. तुमचेय देव बरें करूं आनी अशीच तुमकां देवान सद्बुद्धी सद्वासना सत्संगती आयुश्य आरोग्य ऐश्वर्य दिवचे ही देवी माई शांतादुर्गाची मागणी आनी तुमी फुडें अशेंच येतले अशें मनान आवडायता आनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा.